एक मनीस सदांच आपल्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो करतालो. तो मिसाक वतालो, मागण्या करतालो, इगोर्जेच्या जायते कमिटीनी आसलो. तो दुसऱ्यांक आदार दितालो आनी सगळे लोक ताका बरो करून वळखतालो. जायतें काम करता जायते. आनी ताच्या गांवाच्या पॅरिश प्रिस्ट सदांच मिस जाल्या उपरांत ताका दिनवास न्ही दिता. एकदां अशें घडटा की पॅरिश प्रिस्ट विसरता ताका दिनवासूंक आनी त्या मनशाचो आख्खें मनूच बदलता. तो मागणें करूंक वो इगोजीक येवंक बंद करता कित्याक पॅरिश प्रिस्टान ताका दिनवासूंक ना म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान असलेच परिस्थितीन पडोना जावं शाक जेजू आमकां सगल्यांक चतूर करता. मागण्या करप, उपास करप, गरिबांक दान दिवप हें जावन आसा ह्यो बऱ्यो कोन्यो आमच्या धर्मांत आमी करतात, क्रिस्ती धर्मांत करतात. आनी आमच्याच धर्मांत न्हय पूण दुसऱ्याय धर्मांनी आमी ह्यो पळयतात. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां ह्यो कोन्यो करता आसतना कित्याक करतात तें आमकां प्रश्न करता. हे कोन्यो करता आसतना आमी दुसऱ्याचें मान घेवंक, दुसऱ्यांक दाखोवंक करतात काय आयचो भाग्यवंताची परब आमी जी मनयतात तो जावन आसा बरें व्हड उदाहरण. तो एक गिरेस्त घराण्यांतलो पूण देवाच्या मोगान तो इतलो लासतालो की ताणें सगळें सोडून देवाचें काम करूंक तो भितर सरता आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक तो पावता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया आमचें काळीज एक उदार मनाचें करूंक, एक काल्तीक काळजाचें आमी जावंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. हेंच केल्या उपरांत आमचो व्हडलो बाप आमचे ह्यो बऱ्यो कोन्यो पळयतलो आनी आमकां इनाम दितलो. तर हे मिसाच्या बलिदानांत आमी नियाळ करता आसतना आमचे जिवितांत ह्यो बऱ्यो कोन्यो करता आसतना आमी त्यो देवाक करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.